चवथ म्हटल्यार सगळ्यांच्या उमेदीची परब. कोविड महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां लोकांनी चवथ मनयली, मात भलायकेची जतनाय घेवन मना सारकें डेकोरेशन करपाक लोकांक मेळूंक ना. मात ह्या वर्सा कोरोनाचो भंय मातसो उणो जाल्ल्यान लोकांनी परत एक फावट नेटान उमेदीन गणपती खातीर सजावट केल्ल्यो दिश्टी पडटा. नेवऱ्या, तोरशा, वेळग्यां आनी ह्या सारकिल्ल्या हेर वाठारांत इको फ्रेंडली पद्दतीन सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा. पळयात चवथीच्या सजावटीची कांय खिणचित्रां. नेवऱ्या, वेळग्या ह्या सारक्या वाठारांतल्यान पळोवपाक शकता तुमी कशें इको फ्रेंडली जे दिसाळे आसता, वर्तमान वृत्तपत्र आसता, हातूंतल्यान तयार केल्ले ही सजावट आसा. वेगवेगळे कोन तयार केल्लेले आसा आनी ह्या वयल्या सिलिंगांक तेंच्यांनी ज्या जाग्यार बोनेरां लायली वता त्याच जाग्यार तेंच्यांनी दिसाळ्या ह्या पेपरांचे सजावट करून एक इको फ्रेंडली गणपती गणेशोत्सव तयार केल्लेलो आसा. हे नेवऱ्या, वेळग्या अशे हे वाठार आसा. वयर पळयत जाल्यार माटोळेक लागपी सगळे जी झाडां, पानां जी आसा ती वयर मांडलेली आसा आनी हे सुंदर तरेन अशे हे इको फ्रेंडली गणेशोत्सव सजावट तांच्यांनी केल्लेली आसा.